नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबरचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया मुखेल खबरो. सरकार शिक्षणाच्या माध्यमाचो प्रश्न आनी अनुदानाचो करतलो फेरविचार. शिक्षण संचालकान हायकोर्टान दिली माहिती. शिक्षणाचे माध्यम आनी अनुदानाविशीं काडटलो नव्यान परिपत्रक. सुनावणी सोमारा. पंचायतीची वेंचणूक फुडें धुकलप आतां शक्य ना. सरकार तशें करचोय ना. पंचायत मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान केलें स्पश्ट. ओबीसी दाखलो दिवंक सरपंचान न्हयकार दिल्ल्यान व्हडल्या गोंयांत तणाव. क्रायम ब्रांच सध्या मोठ्या व्हिसा रॅकेटाच्या फाटल्यान. मडगांवच्या व्हिसा रॅकेटाचो तपास करतना मुंबय मेरेनचे संबंध उक्ताडार. क्रायम ब्रांचीचो खासा पंगड चवकशे खातीर मुंबय. युगोडेपा कुठ्ठाळी पोटवेंचणुकेक तापयतलो मोपा आनी दाबोळी विमानतळांचो विशय. एलिना साल्ढानान मोपाचेर भुमिका करची स्पश्ट. युगोडेपाचें आव्हान. भाजपा आड एकमतान उमेदवार घालपाचो विरोधकांक उलो. आनी साळगांवकर क्लबान खेळगड्यांचेर धोरण केलें स्पश्ट. कोच बेंचरिफा म्हणटा खेळगड्यांक धरून दवरपा खातीर मागता तो पगार दिवचे ना. रुजी सुओका आनी एदे चिडीचो साळगांवकरा कडेन फुडार अनिश्चित. आता खबर विस्तारान. सरकार शिक्षणाच्या माध्यमाचो प्रश्न आनी अनुदानाचो फेरविचार करतलो. शिक्षण संचालकान बिरेस्तारा मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठा सामकार ही माहिती दिली. नवे धोरण आनी निर्णयाच्या फाटभुंयेर सरकार फाटले 10 जून 2011 दिसा काडिल्ले वादग्रस्त परिपत्रक फाटीं घेवन त्या सुवातेर नव्यान परिपत्रक काडटलो अशें शिक्षण संचालकान हायकोर्टान सांगलां. याचिकादार दोतोर नाडकर्णी म्हणटा प्रादेशीक भाशा सुरक्षा मंचा वांगडा उलोवन कितें ते जाप दिवपाची ते थारायतले. याचिका सोमारा कोर्टा सामकार येतली. शिक्षण तज्ञ दोतोर पांडुरंग नाडकर्णी आणि पालकांनी सरकाराची शिक्षणीक माध्यमाचेर निर्णय प्रक्रिया आणि इंग्लीश मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक आव्हान दिवपी याचिका हायकोर्टात घाल्ल्यो. फाटले कांय म्हयने ह्या याचिकांचेर सुनावणी घेतले उपरांत हायकोर्टान याचिकेचेर निकाल राखून दवरिल्लो. बिरेस्तारा न्यायाधीश अविनाश लवंदे आणि न्यायाधीश उत्कर्ष बाकरे यांच्या खंडपीठा सामकार हो विशय आयलो. आता सरकार शिक्षणाच्या माध्यमाच्या एकंदर विशयाचो आणि अनुदानाचो फेरविचार करतलो अशें शिक्षण संचालक अनिल पवारान बिरेस्तारा प्रतिज्ञापत्रा वरवीं हायकोर्टाक कळयलें. शिक्षण संचालक म्हणटा सरकार शिक्षणाच्या माध्यमाचो विशय आणि अनुदानाचो फेरविचार करतलो. समाजातल्या सगळ्या थरांतल्या लोकांची मतां आयकून घेतले. शिक्षण हक्क कायदो 2009तल्या तरतुदीचो सरकार विचार करतलो. 10 जून 2011 दिसा काडिल्लें परिपत्रक फाटीं घेवन नवें काडटलो. समाजातल्या सगळ्या थरांतल्या लोकांच्या बऱ्याचो विचार करून निर्णय. सरकार शिक्षण माध्यम आणि अनुदानाचेर योग्य तो निर्णय घेतलो. याचिकादारांच्या आदोगादान सरकारच्या ह्या प्रतिज्ञापत्राचेर जाप दिवंक फुडल्या सप्तका मेरेन मुजत मागल्या. याचिकादार सरकाराच्या जापेचेर सातिस्वेत जाले आनी तांच्यो मागण्यो पुराय जाल्यात अशें तांकां दिसत जाल्यार हायकोर्ट याचिका ते प्रमाण निकालांत काडटले. सध्या याचिकांचेर निकाल राखीव दवरला. सरकारान ताचेर एकंदर जे परिपत्रक काडिल्लें आनी जातूंतल्यान इंग्लीश माध्यमाक अनुदान दिवपाचें ठरयिल्लें ताचेर फेरविचार करतलो अशें ठरयलां. ही एक बरी गोश्ट आसा, बरी गजाल आसा. आता इतकेंच एफिडेविटांतल्यान कळना की फेरविचार म्हळ्यार कितें, त्यामुळे ताचे संदर्भात उलोवप बरोबर जायना. म्हणजे याचिका जरी हांवें दाखल केली जाल्यार प्रत्यक्षांत ती आमी ठरोवन भारतीय भाशा सुरक्षा मंच जो आसा ताच्या वतीच्यान हांवें एकट्यान घाल्ली. कारण भारतीय भाशा सुरक्षा मंच ही काय रजिस्टर्ड संस्था न्ही आनी संस्था घालूंक शकना म्हणून वैयक्तीक रित्या घाल्लें. त्यामुळे एकंदर ताचेर विचार जो कितें सरकारचो जो फेरविचार आसा ताचेर भारतीय भाशा सुरक्षा मंच जो आसा ताचे कडेन चर्चा जावची पडटली. ताजे नंतर मागीर एकंदर भुमिका भारतीय भाशा सुरक्षा मंच कितें आसतली हें मागीर कळटली. हायकोर्टांतल्यान आमचो खबराकार नवदीप आगियार. पंचायतीची वेंचणूक फुडें धुकलप आतां शक्य ना आनी सरकार तशें करचोय ना अशें पंचायत मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान स्पश्ट केलां. तो प्रुडंटा कडेन फोनार उलयतालो. पंचायतीची वेंचणूक फुडें धुकलून प्रभाग फेररचणूक आनी आरक्षणाचो विशय पयली तडीक लावचो अशें कांय लोक मागतात.
इतले मजगती बिरेस्तारा पीएन सिटीजन फोरम हो विषय घेवन पंचायत संचालकांक मेळ्ळे, जाल्यार व्हडल्या गोंया हेर मागासवर्गीयांचो दाखलो दिवंक सरपंचान कांय जाणांक न्हयकार दिल्ल्यान थंय बरोच तणाव जालो. आता ते लोक मागता पळय हे इलेक्शन फुडें धुकला आनी तितून करेक्शन करा, ते कितें फुडें धुकलपाक जाता तुमकां? ना शक्य ना. हे आसा न्ही, घटनात्मक पेज निर्माण जातलो तो आमकां करपाचो ना. हांव त्रुटी उरूंक ना अशें म्हणिना हांव, कारण अनेक पंचायतींतून ज्या माहिती आयली त्या माहितीच्या आदाराचेर फुडल्यो गोश्टी जाल्ल्यो जंय ऑब्जेक्शनां आयली आनी योग्य पद्दतीन ऑब्जेक्शनां आयली ती ताणें रेक्टिफाय केल्यात डायरेक्टरान. पण हांवें हांवें बोध घेतला तो इतलो फुडल्या इलेक्शना वेळार मात्र अशें निमणे वेळार रावंक जायना. हो सगळी प्रक्रिया एक वर्सभर पयलीं जावंक जाय. इट शूड बी केप्ट ओपन. तो म्हणटा कितें जेन्ना रिजर्वेशन करता इलेक्टेड रोल घेवन करना, आख्खें पॉप्युलेशन घेवन करता. आतां ते पॉप्युलेशन वडे भायले आसतले, घांटी भरलेले आसतले, कोण हांव म्हणना घांटी ते मायग्रंट आसतले, जे कोण नॉन गोवन्स आसतले, ते घेवन पॉप्युलेशन करता सारकें ना. पयले सद्या सेन्सस सारकें ना, दुसऱ्या सगळ्या टायम सारको घेवंक ना, तिसरो सद्या मॅपां केल्या ती सगळीं सारकी ना, चवथ्या सारक्या गांवचे कितें परिस्थिती सारकी फिजिकल कितें रियलिटी ते सारकें ना, जॉग्राफिकल. I will explain to them the legal impediment, how it can be done and why it cannot be done. So they have told me at least you put up the report to the government, which I have assured them I will be putting up. And then they have also suggested certain reforms, certain remedies to be done. That also I will be putting up. No, they wanted to say that why the complaints which are there, right? And we have so many complaints. Not every complaint may be genuine, but some complaint may be genuine. And if they are genuine, they have to be addressed at the right time. So why it was not done and what is the impediment to doing it? So that will report to the government. आमच्या गोव्यातल्या स्वातंत्र्य पंचायतीन काय ओबीसी सीट रिजर्व जाले 3 आणि ओबीसी सीट रिजर्व जाल्ल्या कारण आमचे तीनय कॅन्डिडेटांचे लोकांनी ओबीसी सर्टिफिकेट हाडली समाजातली आणि अकॉर्डिंगली इनकम सर्टिफिकेट आम्ही सरपंचा फुड्यान एप्लाय केली. फायनली आयज तो 145 आमचेर येयलो आणि थोड्यांक इश्यू केली ताणें सर्टिफिकेट आनी थोड्यांचे रिमार्क मारले तुमी आयडी रिटर्न फॉर्म हाडचे, सॅलरी सर्टिफिकेट हाडची आणि तुमचो बँक बॅलन्स दिवचो. सो जे मनीस काम करिनाय आनी ते कोण बँक बॅलन्स जावं सॅलरी सर्टिफिकेट आयडी रिटर्न खंयचे आसतले हे ताणें अशें केलें कित्याक आमकां की आमी टायम पिड्यार जावचो आनी इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट जावचें न्हू, कारण तेणें हे ऑलरेडी आपल्या मनशांक पयलेंच दिलेलें आहा आनी हे ओबीसी सीट रिजर्व जाले पळय ते पासून तेणेंच केले, ते फाल्स केले. आमचे एकूच मागणें आयज गोंयच्या लोकांक सांग कोत्ता आनी आमच्या सरकाराक सांग कोत्ता ही आमचेर अन्याय जाले ती सारकी न्हू, कित्याक अशें सोदूंक वयता दीस काबार जातले आनी इलेक्शनाचो पिरियड काबार जातलो आनी आमच्या कॅन्डिडेटांक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक मेळचें ना. गोयची क्रायम ब्रांच सध्या मोठ्या व्हिसा रॅकेटाच्या फाटल्यान आसा. मडगांवच्या व्हिसा रॅकेटाच्या केशीचो तपास करता आसतना क्रायम ब्रांचीच्या हाताक मोठ्या रॅकेट लागला. गोंय पुलिशेन मुंबयच्या व्हिसा रॅकेटांतल्यान 2 खाप्या गुन्हेगारांक ताब्यांत घेतल्यात. सध्या ते गोंय पुलिशेच्या कादयेत आसात. मुंबयच्यान आनीकूय कांय म्हायती मेळूंक क्रायम ब्रांचीचो एक पंगड मुंबय गेला. आपल्याक ऑस्ट्रेलियेत आणि न्यूझीलंडात काम दिता म्हूण सांगून एका कंपनीन आपल्याक फटयलो म्हूण 7 मार्चाक मडगांवच्या एका तरणाट्यान कागाळ केल्ली. कागाळीत 4 जाणांची नांवां घाल्ली. ह्या केशीत क्रायम ब्रांचीन त्या कंपनीच्या लोकांची चौकशी सुरू केली. ऑस्ट्रेलियेत आणि न्यूझीलंडात काम दिता म्हूण सांगून ते 3.5 लाख रुपया घेताले. त्या लोकांनी अशे 23 जाणांकडच्यान सुमार 92 लाख रुपया लुटले. क्रायम ब्रांचीन ह्या केसीची चौकशी सुरू केली तेन्ना कितल्योश्योच गजाली मुखार आयल्यो. ह्या केसीची सुत्रां मुंबय मेरेन घुसपल्यांत. वेस्ट सांताक्रूजचो मोहम्मद शाबद्री आणि रायगडचो अब्दुल रौफ आलेकार ह्या केसीचे मुखेल सूत्रधार. हे पळयात अब्दुल रौफ आलेकाराचे क्रायम ब्रांचीतले विज्युअल्स. अश्यो कितल्योश्योच तोपयो ह्या मुंबयच्या दोगांनी हेर राज्यांतल्या लोकांक घाल्यात. कांय दीस फाटीं मुंबयच्या आकांतवाद विरोधी पंगडान ह्या दोनूय आरोप्यांक दुसऱ्या केशींनी अटक केल्ली. 20 एप्रिलाक गोंय पुलिशेन ह्या दोगांकूय आपल्या ताब्यांत घेतले. सध्या हे दोगूय 7 दिसांचे पुलीस कादयेत आसा. तांचे जाळें खंय मेरेन पातळ्ळां. मुंबयच्या एटीएसान कसल्या केसींत तांकां अटक केल्ले. तांच्या बरोबर आनीक लोक घुसपल्यात काय कितें, गोंयांत खंय खंय ते कारभार चलयतात, ह्यो सगल्यो गजाली सोदून काडपाक क्रायम ब्रांचीचो एक पंगड गोंयच्यान मुंबय गेला. तपास सारको मुळा मेरेन पावलो जाल्यार देशांतलें एक मोठें व्हिसा रॅकेट उक्ताडार येवंक शकता. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.